आज 5 जुलै 2024 एक्झॅक्टली 38 इयर्स बॅक हांगा फाटल्यान म्हाज्या एक मोठी दुर्घटना घडिल्ली. तो वर्स आशिल्लें 1986 आनी हो जो आमकां दिसता हो ओल्ड ब्रिज, हो एकमेव ब्रिज आशिल्लो जो पणजी आनी म्हापसा कनेक्ट करतालो. आनी असो सकाळचो वेळ आशिल्लो, पावस पडटालो आनी ट्रॅफिक चालू आशिल्लें आनी सडनली एक मोठो आवाज जालो आनी पणजी अख्खी हल्ली. अक्षरशः सगळे कडेन व्हायब्रेशन लोकांनी फील केलें आनी कितें जाल्लें तर ह्या ब्रिजाचे 2 खांबे, 2 स्पॅन कोसळ्ळे. मोठी दुर्घटना आनी हाहाकार जालो सगळे कडेन धांवपळ सुरू जाली आनी कितले लोक सगळे टेन्शनान आयले, कारण कितलेशेच लोकांची सोयरीं दायरीं खंय कांचन ब्रिजाच्या वयल्यान क्रॉस जावपा आशिल्ले ते टेन्शनान आयले, खंय कितें जालें आसतलें, कोणाचें कितें म्हणून. आनी मेन इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे ह्या ब्रिजा पोंदच्यान जो मेन टेलिफोन केबल वतालो तो तुटलो आनी ताजे खातीर कम्युनिकेशन बंद पडलें, टेलिफोन बंद पडले. तो कोणाकच कांय कळना जालें कोण खंय कितें आसा म्हणटा तो. आनी असो तरेची अफरातफर म्हणटा तशें हांगा जाली अक्षरशः. आनी लोक वेगवेगळे कटकल लावपाक लागले की बाबा कितले लोक हातूंत भितर गेले आसतले, मेले आसतले हातूंत भितर. सो नेक्स्ट मागीर कळ्ळें नेक्स्ट डे की 5 लोक ह्या ट्रेजेडी भितर मेले आनी तातूंत भितर एक 2-3 जाण स्कुटरवाले आशिल्ले जे स्कुटरीन वताले आनी त्या शिवाय हांगा पोना जे कोण तरी फिशींग करताले तो आतां हातूंत भितर चिड्डले. अशे तरेचे 5-6 लोक हातूंत भितर ह्या ट्रेजेडीन एक्सपायर जाले. पूण मोठी रिलीफ म्हणटा तसो की 1-2 बसी खंय तेन्ना जस्ट फ्यू सेकंड्स पयलीं ह्या ब्रिजा वयल्यान क्रॉस जाल्ल्यो आनी जस्ट फ्यू मिटर्स आशिल्ल्यो, सो ते साल्वार जाले. सो इट वॉज अ बीग रिलीफ. पूण ही ट्रेजेडीन हांगा ताजे नंतर कंप्लिटली केवोस जालो. केवोस कितलेशेच ते हो केवोस हांगा उरलो, कारण हो ब्रिज पडिल्ल्यान कम्युनिकेशन कंप्लिटली ठप्प पडलें. लोकांक पणजेच्यान म्हापसा वतलो जाल्यार इतले त्रास पडटाले, कारण हांगा सगळ्या फेरीबोटी घातल्यो आनी ह्या सायडीच्यान त्या पलतडी वचपाक फेरीबोटीन वचचें पडटालें. आनी खास करून जर गाडी घेवन वतले जाल्यार तें मोठें डीब आशिल्लें, कारण वरांचे वरां लागतालीं ह्या सायडीच्यान पलतडी पावपा खातीर. अशे तरेचे लोकांनी हाल काडले आनी ते हाल ऑलमोस्ट नेक्स्ट 6 वर्सां हे हाल चालू उरले, कारण हो ब्रिजाची त्या कॉलेप्स जालो ब्रिज तेन्ना नवे ब्रिज बांदपाक सुरू केलो आनी तो 1992 ह्या वर्सा UP कंस्ट्रक्शन कंपनी हांणी हो दुसरो ब्रिज, सेकंड ब्रिज वा सायडीन आसा तो ब्रिज बांदलो आनी तो 1992 ओपन जालो. सो 6 वर्सां लोकांनी हाल काडिल्ली सारकी अक्षरशः ह्या फेरीबोटी खातीर. आनी ताजे नंतर आनी एक वर्सान हो परत हो जो ब्रिज आशिल्लो तो गॅमल इंडिया कंपनीक रिपेर करपा खातीर दिल्लो, तो ब्रिज 1992 ओपन जालो. अशे तरेन 1992 हे दोनूय ब्रिज ओपन जाले आनी परत ट्रॅफिक नॉर्मलायज जालें. सो पूण मुख्य जो प्रश्न उरलो तो म्हणजे हो ब्रिज पडलो कसो. आनी ताजे खातीर तेन्नाचे मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे हांणी एक जस्टीस रेगे कमिशन अपॉयंट केलें हे रिसर्च करपा खातीर आनी तांणी प्रोब केलें, इन्वेस्टिगेट केलें आनी फायनली तांणी एक कन्क्लुजनाचेर ते पावले की हो ब्रिज पडपाक कारण हे प्री स्ट्रेस्ड केबल जो आसा तो कलमेलो, तो करोड जालो आनी ताजे खातीर हो ब्रिज पडपाक पावलो. आनी तांणी कशें धक्कादायक अशें कांय रेव्हिलेशन हातूंत भितर केल्या ह्या रिपोर्टां भितर. ते म्हणजे तेन्ना तांच्यांनी बिचा वयली रॅम्प हाडून हातूंत भितर कॉन्क्रिटान यूज केली, क्युअरिंग करपाक खारें उदक मारलें. अशे तरेचे कितलेशेच अशे भयानक अश्यो गोश्टी हातूंत भितर रिपोर्टान आशिल्ल्यो. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे हो जो जेन्ना नवो ब्रिज जेन्ना ओपन करचे पयलीं तो जो लोड टेस्टिंग करता तें लोड टेस्टिंग करुनाशिल्लें. आनी मजा म्हणजे तेन्ना जो PWD चीफ इंजिनियर आशिल्लो ताका जेन्ना विचारलें खंय ताणें सांगलें खंय की आमी लोड टेस्टिंग करुना कारण तो मोडत म्हणून आमकां भंय आशिल्लो. सो इतली तरेची गहाळपणां, इतली तरेची नेग्लिजन्स ह्या हातूंत भितर जालें. आनी तुमकां अजाप दिसतलें की हो रिपोर्टूय खंय अवेलेबल ना सद्या. आनी ताजे नंतर त्या रिपोर्टान जें कितें रिकमेंडेशन केल्लें कोणाचेर कांयच एक्शन जावं ना. सो अशी ह्या रिपोर्टाची आनी ह्या व्हडल्या ट्रेजेडीची फायनल कन्क्लुजन जालें. सो आयज आमचे कडेन 3 ब्रिज आसा, सगळे ट्रॅफिक चालू आसा, कितलेशेच नवी ब्रिजीस आयल्या. पूण ही जी युनीक असो जो हो ट्रेजेडी जालो ब्रिज कॉलेप्स जावन ती आनी परत गोंयान जावची न्ही अशेंच आमी मागया.